नमस्कार. आयज आमच्या पल्स ऑफ गोवा कार्यावळीन आमचे मानाचे सोयरे आसा बोमानेस बाब संदीप नाडकर्णी जे जावन असले अभियंते WRDन भितर. तांच्यांनी खूब काम केलां गोंया खातीर म्हणा आनी आपची उदका पुरवण जी आसा गोंयची त्या संदर्भांनी तांचें काम खूब आसा. आज आमी तांचे कडेन उलयतले अशा एका विशयाचेर की गेलीं 2 वर्सां फाटल्या 2 वर्सांक गोंयान राज्यान आपली प्रगती कशी कितें हाताळ्ळी. आता 2 वर्सां पयलीं म्हणजे जो कोवीड काळ आयलो हय तातूंत खूब प्रॉब्लेम्स इश्यूज खूब आयले. पुणून म्हाका दिसता की त्या हातूंत जे आमी प्रगती केल्या ती समाधानकारक आहा. म्हणजे समाधानकारक म्हणजे कितें कोविडाचे आमी सगळे हें हाताळ्ळे. म्हाकाय कोवीड जाल्लो म्हणजे म्हाकाय खबर आहा कसलो ट्रिटमेंट काय बरो ट्रिटमेंट आमकां मेळ्ळो. सक्सेसफुली हाताळ्ळे. सक्सेसफूल हाताळ्ळो. आतां कितें आसा बाकीची डेवलपमेंट वर्क जे आसा ते मातशें थंडावले कित्याक खूब रिस्ट्रिक्शन्स आशिल्ले म्हणजे हें करपाक कामगार मेळपाक. थोडे कामगार घरा म्हणजे आमचे कितें आसा सगळे मायग्रंट लेबर ते सगळे गेल्ले. बरें मटेरियल मेळपाक त्रास जातालो आनी हें जातालें. पूण आतां थोडी सिट्युएशन जें आसा तें आतां म्हणजे हॅज कम टू नॉर्मल आनी आतां पसून डेवलपमेंट जो आसा तो बऱ्या पैकी जावपाक शकता. ना पण त्या फाटल्या 2 वर्साच्या काळान सरकारान आपल्या पुराय वाठारांनी म्हणजे वाठार म्हणल्यार आतां पळय एक पर्यटन हो एक वाठार आसा, मागीर उद्योगी एक वाठार आसा, शैक्षणीक वाठार आसा. ह्या वाठारांनी कशें कितें काम पळय केलें. शिक्षणीक हातूंत आमी खरें हातूंत खूब फुडें आशिल्ले. म्हणजे शिक्षणीक हातूंत आमचें हें चालूच आशिल्लें. पुणून बाकीच्या वाठारांत म्हणजे ट्युरिजम काळान आमकां म्हाका दिसता खूब प्रॉब्लेम्स फेस केल्या हॉटेलांनी हांणी. त्या काळान मातशें गोवोरमेंटान एक तांकां दिलासो दिवपाक शकताले. बरें पुणून बाकीचें कितें डेवलपमेंट जें आसा म्हणजे उद्योगीक उद्योगीक हांकांय खूब ह्या काळान त्रास आयलो. म्हणजे डेवलपमेंट हाका सगळ्या हांकां एक मारसो बसलो कोविडा खातीर. पूण तो कितें आसा आतां नॉर्मलायज जावन आतां कशें फुडें व्हरप हें आमी विचार करपाक जाय. ना अशें म्हणटा न्ही पळय आतां पुराय संवसारभर हें महामारी ही पातळ्ळी. तातूंत संवसारान आपल्या परीन तेजी हाताळणी केली. भारतांनी सुद्दां एका वेगळ्या तरेन चालीक लावन वखदां वासिनां तयार करून सुद्दां त्या महामारीचेर विजय मेळयलो. करेक्ट. आनी गोंय आतां हाताक हात दिवन अशें म्हणया आमी की भारता बरोबर गोंय चलपाचो यत्न करता. आतां गोंयची बाकीच्या हेर वाठारांनी प्रगती कशी आसा. आतां प्रत्येक शिक्षणीक म्हणल्यार शिक्षणीक आमचें कितें आसा एक शैक्षणीक हब करपाक जाता. आतां कितें आसा आमी नॉर्मलायज आमी बाकीच्या स्टेटीक धरून चलता तशेंच धरनासतना एक्चुअली आवट ऑफ द बॉक्स थिंकींग जर करत जाल्यार तातूंत आमकां एकदम बरी चालना मेळपाक शकता. आतां पळय प्रत्येक हातूंत आमकां एक आडमेळ येत आसा. धर तूं IIT पयलीं NIT आयली मागीर IIT आयली. आमी आवट ऑफ द बॉक्स विचार करून हाजेर तोडगो कसो काडपाचो होय विचार करपाक जाता. आमच्यान जाय जाल्यार NIT अपडेट करून IIT करपाक जाता. गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आहा ती अपडेट करून NIT करपाक जाता. असले विचार आवट ऑफ द बॉक्स थिंकींग करपाची गरज आहा एज्युकेशनाक. आनी तें केल्यार आमी वी कॅन बिकम अ एज्युकेशनल इंटरनॅशनल हब. आतां उद्योगीक हातूंत प्रत्येक आमची सुरवात बरी जाल्ली आशिल्ली. पूण आतां तांकां कितें आसा थोडे प्रॉब्लेम म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज खूब आहा. म्हणजे आतां खंयच्या इंडस्ट्रियल वसाहतींत गेल्यार तुका रोड्स बरे मेळना. उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमी एक 6-7 वर्सां पयलीं पर्रीकर आसतना आमी रॉ वॉटरूच सप्लाय केल्लें वेळना आनी तें एकदम सक्सेसफूल जाल्लें. तशें आतां जर बाकीच्या वसाहतींनूय आमी जर अशें रॉ वॉटर सप्लाय करत म्हाका दिसता एक 2-3 हातून आमी सप्लाय करपाचें हें घेतलां.
पूण तसलें जर प्रत्येक वसाहतीन हें करत जाल्यार उद्योग वसाहती ही म्हणजे तांचे प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जाता. उदक हें सगळ्यांक मेन. खंयच्याय इंडस्ट्रीक उदक हें जायच पडटा. थर्ड थिंग म्हणल्यार रोड्स आनी हांचे रोड्स कशे आमचे म्हणजे एक 3-4 वर्सां मेंटेनन्स फ्री आसपाक जाय हाजेर विचार करपाक जाय. बेजिकली कितें आसा आमी रोडाचेर बारीक विचार करना पुणून रोड्स ही आमची मेन हें आसा आनी रोड्साचे म्हणजे ह्या 2-4-5 वर्सां मेंटेनन्स फ्री करपाक एक खोल विचार करपाक जाय की आमचो बेज आनी सब बेज जो आहा तो लॅटरायटीक आमी स्टोन्स यूज करता. आमकां ग्रॅनायटीक स्टोन्स बाकीच्या हांगा महाराष्ट्रान थोडे कडेन यूज करता, कर्नाटकान आमकां यूज करपाक कितें आमचे कडेन लोकली अवेलेबल ना. आनी त्या खातीर आमची ड्रेनेज जी आसा ती एकदम परफेक्ट आसपाक जाय रोडाचेर. ती ड्रेनेजीचो जर इश्यू सॉल्व केलो आमचे रोड्स एकदम बरे जावपाक शकता. आतां तुमी एक पुस्तक बरयलां आनी हालींच तुमचें पुस्तक तें रिलीज जालां खाजन लँड. आतां खाजन लँड आनी उदका पुरवण खातें हांचें कितें रिलेशन? एक्चुअली खाजन हें एक वेगळेंच हें आसा. पिकावळ म्हणजे ते सिस्टमूच इंटिग्रेटेड सिस्टम वेगळीच आसा. तें आमकां पुर्वजासून मेळ्ळेलें एक सॉर्ट ऑफ हें म्हणपाक जाता एक कितें म्हणपाक जाता एक डायस नाजाल्यार कितें हें म्हणपाक जाता. सो हें सगळें हें जें आसा खाजन हें हाजेर हांवें जें पुस्तक बरयलां तें कॉमन मॅनाक अंडरस्टँड जावपाक खाजन हें कितें. आनी आमचे कडेन 18,951 हेक्टर इतली जमीन खाजनाच्या अंडर आहा. आनी ती जर आमी पिकावळ घेत कित्याक आमी पयलीं आमचे पयलीं पसून आमकां हें आसा आगोराचें नुस्तें, आगोराचें कुरगूट भात हें सगळें आमी घरा कडेन एकदम हातूंत रुचीन खाताले. तेन्ना आगोर म्हणल्यार हेंच. सो खाजनाचें एक हें लोकांक एक ताजो हें दिवपाक एक सॉर्ट ऑफ इनसायट हांवें हो बूक बरयलो आनी तोय बी GCCन म्हाका सांगलें म्हणून हांवें तो बरोवन काडलो. आनी ताका खरो आतां लोक खूब लोकांचे डिमांडूय आहा ताका. तुमकां कितें दिसता की आमचें गोंय ह्या उदका पुरवणी बाबतींत स्वयंपूर्ण जावंक शकता, 24/7 उदका पुरवण लोकांक मेळोवंक शकता हाजेर तुमचो एक विचार सांगात. आनी सरकाराक तुमचें कितें सुचना आसा जाल्यार ह्या फुडल्या कांय वर्सांक भितर आतां म्हणल्यार आमी फुडल्या 1-2-4 वर्सां भितर कितें नविदाद जावंक शकता अशें तुमकां दिसता? हें पळय कितें आसा उदकाचें रॉ वॉटर जें आसा तें ड्रिंकींग हाका आमचे जे ड्रिंकींग निड्स आहा ऑफ होल पॉप्युलेशन ऑफ गोवा दॅट इज सफिशियंट. आनी आमी सोर्सीस जे आयडेंटिफाय केल्ले आहा they are also very very sufficient for meeting 24/7 needs. आता कितें आसा WRD was in charge of giving raw water to PWD and PWD ते ट्रीट करून प्रोसेस करून ते एंड युजराक सप्लाय करताले. आता प्रॉब्लेम खंय आसा इज द होल गॅमीट ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ दीस फ्रॉम ट्रिटमेंट टू द एंड युजर. आतां कितें आसा पळय बेजिकली तुमकां जर हें करत जाल्यार आमचे कडेन मोर दॅन 650 MLD मिलियन लिटर्स पर डे आमी ट्रीट करता. आमचें पॉप्युलेशनूय धरल्यार 2021 पर्यंत इट वॉज समथींग 14.5 lakhs. फ्लोटींग पॉप्युलेशन आनी एक धरल्यार पसून 20 लाख पसून वचचें ना. 20 लाख डिवायडेड बाय जर 60 300 लिटर्स पर कॅपिटा पर डे इतले लोकांक उदक मेळपाक जाय. थियरिटिकली आय एम टॉकिंग. इफ यू से 50% लॉसीस एटलिस्ट 12 hours मेळपाक जाय. आय डोंट ब्लेम द इंजिनियर्स. दीस इज हें कितें जालां हें प्रॉब्लेम सगळे जे आसा हे एका वयर एक हें जायत गेल्या आनी आमी प्रॉब्लेम कशें सॉल्व करता. आमी आमचो हात जर दुखत आमी मलम लायता की
इमिजिएट रिलीफ मेळटा. पूण आमी एनालायज करना बाबा हो दुखणें कित्या खातीर जालां आनी टॅकल इट एट इट्स सोर्स. आमी तशें करनासतना वी आर जस्ट गोईंग ऑन अप्लायींग इन्क्रिजींग द कॅपेसिटी आनी खंय हेवटेन तेवटेन. आय डोंट वॉन्ट टू से मच. सारकें मुळात वचून ते वॉट इज द बेजीक प्रॉब्लेम हो हें आसा. म्हाका दिसता उदक इज क्वायट सफिशियंट फॉर ड्रिंकींग नीड्स ऑफ होल गोवा, बट हावेवर इट शूड बी मॅनेज प्रॉपरली. And you cannot blame PWD or this for that. But only thing is they have to analyze what is the issue if they want to really solve the problem. म्हाका एकच सांगात आतां की गोंय ओवरऑल जर स्वयंपूर्ण जावंक जाय जाल्यार कितें जावंक जाय गोंया खातीर? पळय, गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक शकता, गव्हर्मेंट ट्रायूय करता, पूण कितें आसा ईच पर्सन म्हणजे विलेजींनी कोण पळय आसा आयडेंटिफाय करपाक जाय त्या विलेजीचे निड्स कितें आनी ते निड्स जर थंयच्या थंय आसा. मोस्टली कितें आसता विलेजीचे निड्स, बेजीक निड्स जे आसा ते थंयच आसा. उदक, लायट, मागीर फूड आनी हें पळयत जाल्यार मागीर तांचे बाकीचे स्कूल हे ते सगळे एकाच हातूंत विलेजीन मेळपाक शकता. पूण ताका कितें आसा, ताका एक प्रत्येकान एक हें करून एक जर एनालायज करून जर गांवकारांक एक गांवकारांक विश्वासान घेवनूच तांच्या बरोबर बसून प्लॅन करचो पडटलो आनी तो इम्प्लिमेंट करचो पडटलो. पूण कितें आसा सगळे बरोबर घेवन जावचें ना. एक खंयच्यो एक 4-5 विलेज्यो पायलट म्हणून घेवन बसपाक जाता. कित्याक आमी म्हाका दिसता समवेर इन 1995-96 आमी हें ट्राय केल्लें एक्शन एड म्हणटा त्या प्रोग्रामान वेस्टर्न घाट डेव्हलपमेंट हातूंत, म्हणजे एक विलेजीकूच स्वयंपूर्ण करपाक. पुणून तें जातना ती स्किमूय बंद ही जाली आनी मागीर तें हें जालें. पुणून आतां तें करपाक शक्य ना म्हूण ना, शक्य आसा. पूण तें कितें आसा सगळें बरोबर घेतलें तें डायल्यूट जाता. एक 4-5 विलेज्यो घेवपाच्यो पायलट विलेजीस म्हणून त्यो स्वयंपूर्ण करपाच्यो आनी त्यो बाकीच्यांक दाखोवपाच्यो. आपणापशें जातलें काम. म्हळ्यार आतां गोंयचो जो ओवरऑल प्रोग्रेस तुमकां दिसता त्या नदरेन तुमी समाधानी आसा? हांव समाधानी ना म्हणटा तो कित्याक प्रोग्रेस आसा, पूण गोंय इतलें धाकटें राज्य आहा की इट कॅन बिकम अ सॉर्ट ऑफ आयडियल टू द होल नेशन. आनी अशें जातलें जाल्यार असलें जातलें जाल्यार प्रत्येकान आपलें हें सोडून मेन गोंयचे उत्कर्शाचे ध्येय धरपाक जाय. एवरीबडी म्हणजे ऑफिसर्स, हे ब्युरोक्रेट्स, मागीर लेजिस्लेटर्स, मागीर आमचे सगळे मिनिस्टर्स. आय थिंक मोस्ट हे आनी प्रत्येकान जर आनी कॉमन मॅनान जर ध्येय धरलो की आमी जाल्यार गोंयचो उत्कर्श जावपाक खंयच कसलीच अडचण येवपाची ना. तर हे असले भोवमनीस संदीप नाडकर्णी. त्यांनी आपले विचार पल्स ऑफ गोवान उक्तायले. संदीप बाब तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.